सगळ्यांक माई मोगाचे येवकार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी खुशाल. हे मिसांत आमी किरीत भशेन मागता माथ्यूस कुलास पेरेरा सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवं. तशेंच मागता आमी थॉमस गामा, सेबास्टियन ताबारीस आनी मारिया पियेदा दिसा ह्या आमच्या भाव भयणांक सर्गीच्या बापान आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची भागिली करूंक. आज आपलो वाडदीस समारंभता स्टेसी कार्दोज तिचे पासत मागुया तिका देवाचो आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्यांची भलायकी. तशेंच मागुया आमचे पिडेवंत भाव भयणां पासत अशक्त आसलेल्या पासत हॉस्पिटलांत आसलेल्या पासत जायतीं आमची भाव भयणां डेंगू फिवर जेवन बरी नात तांचेय पासत हे मिसांत आमी मागुया जेजूची पेखवणी तांकां फावो जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो, दर एक दीस आमी वायटाचेर झुजता. जायते फावटी हारता कहें दिसता. हे मिसांत वांटो घेतना सगळे तरेच्या वायटाचेर झुजून आमकां जेजू सांगता जैतिवंत कर म्हूण कृपा मागुया. आनी अशक्तायेन आमी पडटा तेन्ना देवाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोदपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्य सदांच आनी कुवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची ते सवाय हे वेळार बापाक उबारया. देवा आमचे बापा, तूं सगळे बरेपणाचो सागर. सगळें तुवें तुजेच मांडावळी प्रमाणे थारायलें आनी सगळें जें तुवें रचलां तें बरें. वायटाचेर जैत व्हरूंक आनी वायटाचेर निशेध मारूंक आनी वायट उमटावन उडोवंक तूंच आमकां तुजी कृपा फावो कर. आनी तूं दाखयता ते वाटेन चलूंक आमकां शक्ती दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयक. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. खोटा म्हज्या त्या दिसांनी आनी दीस आनी रात तांबो नासतना म्हज्या दोळ्यांतली व्हांवतात दुकां. म्हजे पोजे आंकवार दुयेचेर भोंयकर नोस टायलां की एकदम घायाल जाल्ल्या
रानांत वनांत वचत जाल्यार तलवारांनी मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचत जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक कुऱ्यान देसान भोंवतात फिरतात. कित्याक कितें कोत्ता तेच नकळो. तुवें जुदाक सारको पयस केला गाय. तुज्या आत्म्यांक श्वसना कांटालो येता गाय. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलो की बरी जावपाचो आनीक आमकां बरवचो ना. संवस्थायेन आशेतालें पूण बरें कांयच आयलें ना. बरी जावपाचो वेळ पावला गाय म्हूण पळयतालें पूण आमचेर आयलोलो तोतरो सर्वेस्परा आमच्या कटेपण आनी आमचे पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केलें. तुजे नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवसनाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कोर. आमचे कडे केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्रांचे कुड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वो मोलबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत. तूं एकलोच हें कोत्ताय न्हय गा सर्वेस्परा. देवा आमच्या तुजेरूच आमचो विस्वास. कित्याक हें सगलें तूंच कोत्ताय. देवाचें उतोरें. जाबाब. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमचे पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगाबेग तुजी कोनवालाय आमकां दाखय. आमी पोलेत जाल्यार एकदम दोलदोरी. साबाब. तुजे नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणदारा. आमचीं पातकां भोगसून सर्वेस्परा. तुजे नांवां खातीर आमकां निवार. जाबाब. तुजे नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुदोन पावूं तुजे मुखार. झुजाच्या जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जाबाब. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परजा. तूं सर्वाक वेल्ल्यो शेल्यो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतलें. पिळगेचे पिळगेक तुजी वाकाणी कोत्तलें. साबाब. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो बोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्pora soy, सर्वेस्pora soy, सर्वेस्pora soy soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे शिवून म्हळें, शेतांतल्या नेराची वेपारीची समजणी आमकां दी. जेजून परतीपालून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत, शेत मुणगे संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्टाची भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासता तशें संवसाराचे शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो खोन्यो करतले मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुवें सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या पोरी परजोळटलीं. कान आयकूंक आसलेल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आख्खो क्रिस्ती समाज खूब दुखवला. ऑलिंपिक्स गेम्स सुरू जाल्यात पारिजाक आनी ओपनिंग सॅरेमनी उक्तावणीचो समारंभांत तांणी जेजूच्या रात जेवणाचो चित्राचो एके भाशेन अपमान केलो, बेमान केलो. And the sentiments of the Christian world is hurt very badly. सगळ्या बिश्वांनी ऑस्ट्रेलिया, US, युरोपाचे सगळ्या बिश्वांनी, पाद्रींनी आनी गृहस्थ लोकांनी निशेध मारला. एक विचित्र म्हळ्यार फ्रांसाचो देशांत कितली क्रिस्ती संस्कृती आनी परंपरा आसली. फ्रांसाचो देश ताका पवित्र सभेची दूव अशें म्हणटाले. आनी हे गोंयचेंतल्यान कितले भाग्यवंत मनीस उपजले. आमी फ्रांसाक गेल्यार थंय आसा भावार्थाच्यो निशाणी नोत्र-दाम दे पारीज, आनी जिका उजो लागलो आख्खे संवसाराच्या लोकांक बिलियन्स ऑफ डॉलर्स युरोज पाठयले बांदूंक पोत्तून. अजून पर्यंत रेस्टोरेशनाचो वावर चालू आसा. ए ग्रेट मार्वल ऑफ द वर्ल्ड नोत्र-दाम दे पारीज. नोत्र-दाम म्हळ्यार आवर लेडी ऑफ पॅरीस, सायबीण मांय भिटयलेलें देव मंदीर. कोण फ्रांसाक आनी पॅरिसाक वयता तो नोत्र-दाम पळयले बगर येना. साक्र क्योर पवित्र सभा आसा, इगोज जेजूच्या काळजाक भेटयलेली देव मंदीर, व्हडलें देव मंदीर एक दोंगुल्लेर आसा. ऐफल टावर आसा. आनी आत सोबीत देशांत असले धर्माची फकाणां करप सोंपता काय? कोणें केलें? ऑर्गनायझर्स ऑफ द ऑलिंपिक्स तांणी फुडें पळोवंक ना काय? कसलो शो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टू द होल वर्ल्ड, where millions and billions of people will watch. Didn't they scrutinize? Didn't they know the feelings of the people, especially the Christian? बामडीनो नेर तो देवचाराचें काम तें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. Why evil in the world? सदांच आमी विचारता, why does evil exist in the world? देवान संवसार रचलो काय बरो, एवरीथींग वॉज गुड. आज जेजू सांगता नेर मोपलेलो तो दुस्मान देवचार
देवचा निर्भुमता. पळयात ही नेराची आनी गोवांची ओपार काय बरी. निर्भुमता तो कोण? दुस्मान. He wants to take revenge on that farmer. He wants to show his hatred and anger. देखून निर्भुमता. कोणाच्या? दुसऱ्याच्या शेतान. आपल्या शेतान न्हय, दुसऱ्याच्या शेतान निर्भुमता. आनी नीर वाडटा गोवा बरोबर. आनी शेतकाराचे परिस्थिती पळोवन कामदार वेतात, उमटावूं नीर. तो म्हणटा नाका, उमटाय नाका, तुमी गोंय उमशिशात. एकूच दिसता तें. The evil in the world looks sometimes very good. Some of the people even in France must have been happy, बरे भशेन कितें दाखयलें म्हूण. At what cost? The evil today has a beautiful picture of being good. डिव्हलपमेंटाच्या नांवान कितले आमच्या गोंयांत पुरान जाता न्हय. बरें दिसता. सरकार म्हणटा डिव्हलपमेंट. एट वॉट कॉस्ट? नेर न्हय तो. भाव म्हणिनो, आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरुया, द डेव्हिल इज प्रावलिंग लायक अ रोरिंग लायन. आमकां गिरासूं. असलो नेर सगळ्याकूच दिसची पडटा. देवचार आंजाच्या रुपान येता. आमकां गिरासूं गोमना. अशेंच कितें जालें पारिजाक. आनी सगळ्यांची मनां काळजान दुखली. थोड्यांनी ऑलिंपिक्स गेम्स पुरान पळोवपाचें सोडून दिलो, नाकाच. भाव म्हणिनो, आज आमकां जेजू सांगता, निर्भुमतलो दुस्मान देवचा. Evil will always exist in the world. We will not get answer. कित्याक? The why of evil. Why does evil exist in the world? No answer. How to overcome evil? Patience. जेजू आज सांगता, शेवटाच्या दिसांनी देवाचो पूत येतलो तेन्ना म्हणटलो, राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू खोट्यो करून कोतेल्या मनशांक जमुयात आनी उशांत उडयात. So there will be judgment. The evil will never triumph. The evil will never triumph. आनी अशेंच कितें भाव भयणीनो, आमी बरमुशान आमच्या जिविताची फुडली वाट चलूंक जाय. आज फ्रांसाक केलें, फाल्यां आनी खंय करतले, अमेरिकेक करतले, परवा आनी खंयच्या युरोपाच्या देशांनी करतले. आनी अशें करीत आयल्यात न्हय. दुसऱ्या धर्माच्या मनशांची, तांची भावार्थाची स्वतांचेर फकाणां केल्ली जाल्यार उजो घालपाचे, ऑलिंपिक्स बंद उडोवपाचे, टेररिस्ट धाडपाचे, हो सुसायड बॉम्बर धाडटले आसले, जायते जाण भावार्था खातीर तांच्या मरूंक तयार जातले आसले. आमी क्रिस्ती भावार्थी सोंसणीकायेचे आनी देखून जायते फावटी आमचो फायदो घेतात. जायते फावटी आमकां दुखयता तेन्ना आमी ओगीच रावतात. भाव म्हणून आयज हे मिसांत वांटो घेता आसतना हाचेर नियाळ करुया. घरा वयता आसतना कितें तरी संदेश देवाचो आमकां घेवन या. नेर आसा, निर्भुमपी देवचार. He wants to take revenge. He is full of hatred. He is full of anger.
He brings about divisive forces. आज फ्रांसाक आमी गेले जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो इगोजो एम्प्टी कोणूच ना, लोक ना. लोक ना, इगोजो बंद आहात. थोडी इगोर्जो आहात त्यो तरेतरेच्या वस्तूंक वापरतात. दे कॅनॉट बी मेंटेन. असली परिस्थिती जाल्या आनी परिस्थितींत ऑलिंपीक गेम्स आमकां आनीक एक शॉक. आमी आंग काडिना. आमी भावार्थाची मनशां. आमी जाणो स्वताक आनी बऱ्याक सदांच जैत. आनी मरून जैत येवन जालो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. तशेंच लागीं आमकां कृपा मागुया. आमी भावार्थान असले परिस्थितींत अदीक अखंड आनी गोड जावन आमच्यो तकल्यो वयर उखलून आमी क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिवं. बेडोनेक आमी गायन गावया. सी सो बागेंतल्या फुलांमध्ये पान 30, C6 पेज 30. आमचें बलिदान सरपद विदार्थ्यो बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत मोहिमेन आमच्या पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी मुंड्या सोऱ्याची आमी तुका भोगता. तितून दुयेन मानून घे आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान हे सगळ्या संवसाराच्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आनी जैतिवून जावन सासणाच्या सुखाक आमी पाव म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपद विदर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवंशान ताचे मोहिमेवून येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसून सर्वेस्वराचे नावे येता ताकाचो. उसर्गी तुका सोयसून. बापा, खरोच तो पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कष्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातच आनी कावस नव्यान दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रोगत पातकांचे मोक्षांनी मेळच्याक. तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारयतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babar taso gut por gutuya, Jesu melo. बाप्पा जी तुझ्या मनसानी लोजोन पंचो आम्ही भक्तीपुरी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली ती पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेब, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता. तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनबूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटू. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जिविताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक वायटाचेर सदांच जैत व्हरूंक आनी स्वताक नितीक प्रमाणीकपणाक फुडो करूं. तोच जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. हे जेवणाची घोटायेन ताचे बरे खबरेचे आमी गोवाय जावं बरोबर मागणी करून म्हणुया. आमचे तुझें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो त्रास पयस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच तूं आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरासूर वायटांतली आमकां दिवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरो विशानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार कगुती स्वर्पातकांती सुटोय आनी सर्वाकदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोसिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे श्री संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू आमचे काळजान बरें बी वमता. वस्तो जेजू आमकां भरपूर पीक दिवंक आपयता. नीर देंवचाराची खुणां नेराचेर जोयत व्हरून स्वताक आनी बरेपणाक वेंग मारूंक आमकां आपयतलो जेजू. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोम्या. D26 561 D26 पेज 61. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिला. हे जेवणाचे गोठायेन सगळे वायटाचेर जोयत व्हरूंक आनी वायट आमकां दिश्टी पडटा तेन्ना अदीक आनी अदीक ताचेर निशेध मारूंक आनी सासणाच्या जिविताची कात्रेची मनशां जावंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बामणीनो फाल्यां भाग्युंत इनास दे लोयोला ह्या भाग्युंताची परब जेजुईत संस्थेचो स्थापनात जेजुईतां बसत करीत भाशेन आमी मागुया. सगळे संवसाराक शिंपडलेले जेजुईत पाद्री जाय तो बरो भाव पवित्र सभेन करतात. तांचे बसत करीत भाशेन आमी मागचे.
येता ते मुंगडाराक आमची रोमार ओल्ड गोवा 4 वरांचेर चांद पद पात्रिस्यो आमच्या लोकां बरोबर तेर्साचे मागणी करतलो आनी मागीर 4:30 मीस. त्या दिसाक खरें म्हळ्यार पणजेचे वारदांत पास्टर्स डे आनी हो पास्टर्स डे पणजे इगोर्जीन जातलो. पूण आमी तुमचे बरोबर ओल्ड गोवा येतल्या कारण ही आमची वर्सावळीची रोमार. आनी रोमार हांव युरोपाक आसतना फादर पात्रिशियान म्हाका फोन करून सांगलें 6 ऑगस्टाची तुमकां दवरता. आनी ते तेन्ना कांय करूंक ना, हांगा कसलीच थाराव घेवंक नासले पास्टर्स डेयाचो. हांवें मागीर वय म्हणलें ताका, देखून आमच्या कॅलेंडराचेर आमी घातलें सगल्यांनी वांटो घेवचो. रोमार येता त्या मुंगडाराक 4 वरांचेर टावन बाजिलिकेंत पॅट्रीक पात्रिसियो आमकां तेर्साचे मागणे शिकयतलो आपूण आनी मागीर 4:30 मीस आसतली. सगल्यांनी वांटो घेवचो आनी ही रोमार बरे भशेन जावंक आदार दिवचो. 7 तारखेर आमी सिंकेरी वयतले. सिनियर्स दुसरी कोणाक खुशी आसा, सिनियर्स सिंकेरी नोवेनाक वयतली, सेंट लॉरन्स नोवेनाक वयतली. नोवेनाच्या मिसांत थंय सांजेची वांटो घेतली. नांवां आमचे सिनियर्स प्रेजिडेंट आनी दुसरी आसात तांचे लागीं दिवचे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नीर उमटावन वायटाचेर जोयत व्हरूंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 पेज 95. I go